विश्व कोंकणी वाहिनीचे सकड आमगेले मोगाचे वीक्षकांक नमस्कारू. हांव चेतना नायक. आजी स्वाभिमानी पौला ह्या एक संदर्शन कार्यक्रमांतू आमगेल संगात दक्षिण भारतांतूची मेकअप करच्यांतू म्हळ्यार होक्केल मेकअप करच्यांतू नाव पाविले आणि 10 वर्सांके चड ह्या एक क्षेत्रांतू अनुभव आशिल्ले प्रमाणीकृत मेकअप आर्टिस्ट प्रिया बाळिगा हांनी. प्रिया बाळिगमाय आयचे स्वाभिमानी पौला ह्या कार्यक्रमाक नमस्कारू आणि स्वागत करता सुस्वागत करता. धन्यवाद. अत प्रिया बाळिगमाय आमगेल सोयरे तंगेल एक सान ಕಿರುಪರಿಚಯ आमगेले वीक्षक वर्गांक कोण दिवच्याक हांव इच्छ पावता. उद्यमी पवन बाळिगा हांगेले धर्मपत्नी आणि दोन्ही जवळी चिल्ली प्रेरणा प्रार्थनालय मोगाच्या आवसू. प्रिया बाळिगा M.Com पदवी पूर्ण जतरी स्मिता कामत हांगेले GSB ब्राइडल मेकअप शिकलेंती. 1000 चड होकलेल सिंगरलेले आणि 100 चड मॉडेल आले ಒಟ್ಟು काम केलेले एक ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ हंगेल जावन आसा. प्रति एकल्याले एक आस असता तंगेल एक विशेष संदर्भांतू आपण सुंदर जावन दिसका म्हणजे तंगेल एक आश परिपूर्ण कोर्नु दित्त सुचे प्रिया बाळिगमाय. आभरण टाइमलेस ज्वेलर्स जरी हे ब्रँडा ओटोई तन्नी मेकअप करतची तंगेल एक अनुभव ह्या क्षेत्रांत ಇದಕ್ಕೆ ತರಸಾತಿ. कोडियालचे चेतनास ब्युटी लॉन्च, झोराइन स्टुडिओ, बँगलोराचे केनेडी हाफमन इंटरनॅशनल अशी वेगवेगळे संस्थे दकोनू सर्टिफिकेशन हांनी पूर्ण केलेलं आसा. स्वयं मत्स्यकन्ये, हुली मेकअप तशीची नवरात्री दिसांतू थीम शूट कोर्नु नाव पावलेंती. ह्या एक कामांतू वैविध्यत सांस्कृतिक परिಣಿತಿ ಜಾಗತಿಕ ಕೌಶಲ್ಯ ವಿಂಗಡಕೈ ह्या विद्य ज्ञान मेळेसुका ಮುಂಚೆ एक इच्छेंतू 2022 अंतू मेकअप अकाडेमी मठद कणिंतू प्रारंभ केला हानी. प्रिया बाळिगमाय परतून ह्या स्वाभिमानी पौला ह्या एक संदर्शन कार्यक्रमाक नमस्कार करता. नमस्ते. आता एक तुमका मेकअप हे एक फील्डांत येवका जाल्यारी तुमके कशी एक आसक्ती आयले आणि ह्या एक जर्नी तुमगेले जीवन कशी आसा? सांदुकून मिगेल आनम्मा मस्त आर्टिस्टिक म्हळ्यार मिगेल अण्णा नावे सांदुकून पेंटिंग करचे, पेन्सिल ड्रॉइंग करचे, गणपती करचे. इवन मिगेल अण्ण जाल्यार तांतू आशिला. मिगेल अम्मा अंतू सांगचे नाका, लायक ती मस्त क्रिएटिव्ह. ती घरांतू क्लासेस करचे, म्हळ्यार हज्जर निटिंग करचे आणि बॉम्बे करचे. तशी मस्त पुराय तिने केला हँडक्राफ्टान कसं पुरा आयटम करूस की ते पुरं करतशिली. सो सांदुकून ते एक हँडक्राफ्ट आर्टिस्ट जावन आशिल्ले तांणी म्हगेल इंटरेस्ट पळोवन म्हाकाय पेंटिंग क्लास ड्रॉइंग क्लासा पळय जॉईन केलं. सो सांदुकून ते आर्टिस्टीक एक आशिल्ली मी ती मेहंदी आर्टिस्ट जावन हांव आयली. मेहंदी दुखून मागीर वाडीक जातरी म्हगेल माय मावनांनी पळयला मस्त इंटरेस्ट आसा रिलेटेड टू दॅट आणि कसं असतो शिकूक म्हणटना मेकअपाचे फील्ड दिसला. त्या लायक म्हणून म्हणला मायराव तांतू मुखार सेला तशी वाडीक जाता रे इंटरेस्ट. मागीर एक आनमन करतनाची त्या एक ड्रॉइंगा मूलक मेहंदीक एक येवच्याक साध्य जालें. मेवाय आतां कशें आसा म्हळ्यार एक मेकअप एक जीवन आता तू लायक जाता गमत जाता म्हळ्यार वाडीक येचे लायक म्हाका कशी मिगेल नेचर कशी आसा म्हळ्यार म्हाका ते 9 to 5 काम करूं जायना. म्हाका तू सकाळी 3 घंटे उठा 4 घंटे उठा एक तुका चॅलेंज दी तेदना हांव म्हाका कोण ते करच्याक मस्त इंटरेस्ट. सो हांतू कसं जात म्हळ्यार वकलेल मेकअप म्हणटाना आमची गेलेले जेव्हा विंगड जेव्हा सकाळी मुहूर्त असता सो वगी उठाचे भायर सरचे वचचे तांग भायर सरोवचे त्या पुरो म्हाका मस्त इष्ट. सो आय एन्जॉय दिस. म्हाका मस्त गम्मत जात करच्याक. आता ह्या उरलेत असताना एक उडगास येता फुडल्या काळान तू मेकअप कशें आशिल्लें आणि आत्त ताका कितले प्रामुख्यते दित्त आसा ती हाजे दोनीचे व्यत्यास कसो जावन आसा? फुडें कसं जालें म्हळ्यार आमकां अशी सोशल मिडिया म्हूण कसलें नाशिल्लें. जनान येवचे वर्ल्डिकेन पळोवचे फोटोग्राफान फोटो काडचे आल्बमांत येवचे ते आशिल्लें. केदन एक पटी फेसबुक इंस्टाग्राम मस्त पुरो सोशल मिडिया स्टार्ट जाल की तेदना आमगेल फोटो तेदना मेळचे स्टार्ट जाला ते आमी फोटो घालचे स्टार्ट जाला. तांतू म्हळ्यार जनांक तांतू मस्त आसक्ती आयला आणि पॉप्युलॅरिटी मेळ्ळी पळय तेदन तांकां कसं जालां मेकअप इम्पॉर्टंट आमी मेकअप कोरका आणि
ಫೋಟೋಸ್ ಅಂತೂ ಇಪ್ಪಡ ಮೇಕಪ್ ಅಂತೂ ಕೆರ್ತಾರೆ ಚಿಕೆಡಿ ವಿಂಗಡಾಚಿ ಚಂದ ಯೋಚ ಸೂರ್ಜಲ್ಲ ಚಂದ ಇಷ್ಟ ಜವಚ ಸೂರ್ಜಲ್ಲ तशी त्या नाजला आमगे काल अंतानी आमक मेकअप आज कसं नाही गोत नसेल स्पेशल हावंतू कासरगोड अंतू वड्डीली सो आमक ते एक पावडर घालचे की म्हळ्यार एक लिपस्टिक अंतू दूर विषय तसं अंतू म्हाका इंटरेस्ट येना आशिल्लें आनी म्हाका ते गोतूय नाशिल्लें बट केदान एक पटी 2010-11 जल कित्यात एक मेकअप माय 15 जाता मेकअपाचे हांगा मस्त भायर देशादून इन्फ्लुएन्स जाता तर जाल्यार ಕೂಡ್ಲೆ ಹಂಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ जावचा सुरू जाला बँगलोर दुखून मंगलोर येवचा सुरू जाला तशी प्रत्येक लावले आम्ही छंद सुका येऊ का म्हणे काश मला त्या डिफरन्स कळतशिला अशी नॉर्मल मेकअप करचे आणि मेकअप आर्टिस्टान करचे मेकअपाचे समा डिफरन्स कळतशिला तशी त्या इष्ट जावचा सुरू जाला जनांक आणि आम्ही तांतू चड मुखार सुका म्हणून सांगून शिकवचून शिकून काढला मागीर आता एक खंयचे चौल अशा पुरो मूंज अशा पुरो एके तांगेल एक वर्डीक जीवनाचे एक प्रमुख घट्ट जावन आसता तशी तांगेल एक विशेष कार्यक्रम अंतू तांकां सिंगर सुका जाल्यारी एक सिंगर सितलेले मे एक जबाबदारी कसं नसता आणि तयारी कशी करका पडता फस्टाक आम्ही आमची गेल्याची आता पळोवचें गेल्यार कोंकणीचे जाल्यार कापड घेतना दुखून तांकां गायडन्स दिवका जाता कास्माचे कापड कशें सुका कलर्स कशी घेवका तांगेले स्किना कलर कसो ना तांगेले स्किन टोन प्रकार तांकां कशी आमी गायड करका जाता कलर जाय खंयचे घेवेत कलर कशें खंयचे तुमकां सूट जाता सो विंगड कलर आसता स्किनाचे ताजे प्रकार तांकां कापड खंयचे सूट जाता म्हूण ते गायडन्स दिवका फस्ट मागीर वार्डेके दिवस त्या मेकअपाचे टायमिंग आम्ही कसं दिवन असता ती तांचे प्रकार आम्ही कमीट जावन असता आम्ही तांगे लागी आम्ही एक्सपेक्ट करता सो ते आम्ही मनान तांकां तयार करका जाता की आम्ही 5 घंटे येता तुम्ही 5 घंटे रेडी असता ते आम्ही ना मागीर दोन्हीच्या आम्ही त्या दिवस तांकां कितले जाता तितले समाधान घेवन वचची का मस्त आम्ही टेन्शन दिवचा ना म्हळ्यार एकदम या नाव आहे त्या नाव आहे तशें केल्यार तांणी ऑलरेडी तांगेल्या मेन दिवस तांकां 1000 इतलो माथ्यांत आसतना आम्ही तांकां आनी टेन्शन दिवचें ना सो आम्ही एक नमने थेरपिस्ट सी त्या दिवस तांकां एक नमने समाधान करा काय जायना संदाय जाता तशी आम्ही एक नमने आम्ही समाधानी असू का तांकांय समाधान करपाक जाता आणि विंगड पुरा मस्त तयारी आसता म्हळ्यार भांगार घालचे ते कसं पुरो घालचे हेअरस्टाईल कसं करचे आणि तांकां मेकअपा दिवस करचे पयशे फुडें स्किन प्रेप म्हणून सांगता ती स्किनाक आमकां फेशियल घेवचे की ना डॉक्टराला वचून कसं प्रॉब्लेम आसता ते काडून घेवचे की सो डर्मटॉलॉजिस्टाला वचच्या त्या पुरा हांव सांगता गायडन्स दिता सो ह्या पुरा नमन्याचे एक तयारी तांकां सांगून दिला रे त्या दिवस आरामीर जाता पुरा काम कोर्स जाता तशें तांकांय खुशी आमकांय खुशी जाता तशीच आनी खंयचे पुरा नमुन्याचे एक मेकअप करच्या कळटा मस्त नमन्याचे आसात तांतू मस्त नमुना येयला बट आमी म्हळ्यार शिकू आसा म्हण जाल्यार HD मेकअप म्हणून असता एअर ब्रश मेकअप म्हणून असता एअर ब्रश मेकअप मशीनान तू एक लिक्विड घालून स्प्रे पेंट करता पळय तशी असता HD मेकअप कशी असता म्हळ्यार ब्लेंडर असता फाउंडेशन बाटलीन दिवचे पळय त्या घेवन तोंडा लावन ब्लेंड करून करचे असता सो त्या दोन्ही तू गेल्या नमून पळोवचे गेल्यार HD मेकअपान तू नमून वार आसता सॉफ्ट ग्लॅम लुक असता फुल ग्लॅम लुक असता ती HD मेकअपान मागीर तुमकां कवरेजा खातीर फुल कवरेज मेकअप असता लाईट कवरेज असता ग्लॉसी मेकअप असता आतां तो ग्लॉसी मेकअप मस्त हे आसा पॉप्युलर जावन आसा सो कशी तुगेल्या भायर देशातून इन्फ्लुएन्स जाता की तशी ट्रेंड चेंज जाता असता सो त्या ट्रेंड प्रकार आम्ही आमगेले एस्थेटिक्स पुरोची की चेंज करता रसका जाता तशी आता प्रत्येक आम्ही अपडेट जाता रसका जशें आता एक सर्टिफिकेशन करचें जाल्यार म्हळ्यार आता वीक्षक वर्गालांत पळयतना हांवें आता मेकअप आर्टिस्ट जावका म्हणून एक इच्छा आसता तांणी खंयचे पुरो सर्टिफिकेशन केल्यार आता एक कालमान तक्क तांणी वयर येवचें साध्य जाता एक लायक अकॅडमी सोदूका जाता आणि तुम्ही विश्वास करचे असेल एक मेंटराक चूज करका जाता एक टीचर म्हणून म्हणता ना त्या टीचर आमकां चंद कोण शिकयता तांगेला आम्ही लायक कोण शिकयेद तशी एक विश्वास दवरून एक अकॅडमीचे लायसन्स एक मेंटराक चूज करका जाता थंय वतरी मस्त पेशन्स जावन शिकूक म्हळ्यार तांतू सर्टिफिकेट खंयचे आसता मेकअप अँड हेअर आर्टिस्ट सो सर्टिफिकेशन घेवचे जाल्यार आत्ता कालान तांतू मेकअप आर्टिस्ट मात्र आसता ना हेअर स्टायलिस्ट म्हणून मात्र आसता सारी ड्रेपिस्ट मात्र आसता सो हुएवर इज कोण पुरात विंगड कडे दुखून सर्टिफिकेट घेवन तांणी जाल्ल्यान की तांगे अंडर आमी वचून शिकून
सर्टिफिकेट घेवपाक जाता. सो अकॅडमी तो फुल टाइम तांगेले दिल्ले सिलेबसाचे प्रकार तांणी काम केल्ले आनी फायनल आमगे फोटोशूटान तो मॉडेलाच्यान दुखोवन दाखयले तांणी त्या पास जाल्यार मात्र तांकां सर्टिफिकेट अकॅडमी दुखून मेळटा. सो मस्त पेशन्स दवरपाक जाता. आनी मेन म्हळ्यार अकॅडमी लायक चूज करपाक जाता. एक गव्हर्नमेंट सर्टिफाईड आसता, एक गव्हर्नमेंट सर्टिफाईड आसना. लायक आतां ब्युटिशियन कोर्सा ಒಟ್ಟು ಮೇಕಪ್ आर्टिस्ट शिकताल आसती, ಕೆಲವು जन ಮೇಕಪ್ आर्टिस्ट मात्र शिकताल आसती. सो आनीक एक कसं जाला गव्हर्नमेंट दुखून सलोन अंडराची मेकअप आसा. मेकअप म्हूण विंगर आनी सर्टिफिकेशन येनी म्हळ्यार गव्हर्नमेंट ऍडेड जावका म्हूण जाल्यार तुमी ब्युटिशियन शिकूंक जाता. बट त्या तांगेल डिपेंड कोणा कसं शिकू पडा. सो मेकअप आर्टिस्ट मात्र शिकूका म्हूण जाल्यार मेकअप अकॅडमी मात्र वचून त्या मात्र शिकेद. आतां आमगेल प्रिया बालिका स्टुडिओ अकॅडमींचो आमी मेकअप हेअरस्टाईल ड्रेपिंग मात्र शिकयतात. कोणा हेअरस्टाईल शिकोच तांकां मात्र शिकोवचें दिता. मेकअप शिकता जाल्यार मेकअप मात्र, कोणा सारी जाय की सारी मात्र शिकेल. सो 3 नमुन्याचे आमी कोर्स दितात. ताका खंयची आसक्ती असता त्या पर्टिक्युलर एक आसक्ती असेल त्या कंप्लीट करपाक जाता. आणि हे कितले समयाचे एक कोर्स जावन असते? एक जणांक 7 दिवस भितरय मेळटा, एक जण 4 दीस भितरय मेळटा. एक जणांक म्हळ्यार कोण पण बिगिनर्स आसा, कोणाक कसं आयडिया ना तांणी हातू फुडें मेकअपाच कसं नाही गोतला तांकां एटलिस्ट एक 2 महिने पण शिकूंक जाता. आणि मॉडेल शूट केलेलं असतं. ह्या मॉडेल शूट करताना कसं मुख्य जावन असता म्हळ्यार कसं एक जबाबदारी असता आणि हाचे डिफरन्स कसं जावन असतं. सो वकलेल मेकअप म्हणून म्हणताना आम्ही त्या दिवस वकलेल्या इष्ट प्रकार कसं जाय की आम्ही तशी कोरका जाता. तांकां कसं जावका, तांकां आतां अशी मेकअप जाय अशी जाय तशें तांणी सांगतात ताजे प्रकार आमी तांकां करची म्हण की कोरका. आनी तांगेलो आमी इतले घंटा करून इतले घंटा आसा म्हूण म्हणटा तितलो आमी टायम दिवका जाता. सो आनी त्या वार्डीक जाल्ल्या मागीर आमगेलें काम जाता आमी वता ते. बट मॉडेल शूटान तशें आसना. मॉडेल शूट कशें म्हळ्यार तुमकां त्या प्रॉडक्ट कसं आसा, एक साडी आसा नाजाल्यार भांगार आसा, त्या हायलायट जावचे वर की आमी तांकां नेसोवची की त्या भांगार आमी हायलायट करची म्हण की त्या मॉडेलार मेकअपची की लाईट दवरका. वकलेल म्हण की करूं जायना, लाईट कवरेज दिवका जाता. आनी तांचो टायमींग आसना. तुगेलें शूट म्हूण म्हणटा फोटोग्राफराक व्हिडिओग्राफराक खंय ते सॅटिस्फॅक्शन जायना, आतां ब्रँडाक खंय ते सॅटिस्फॅक्शन जायना, तितलो आमी टायम ते आसूंक जाता. जल्दी कुडले वचचा जायना आमी. कमिटमेंट लॉंग आसता. हा तांगेलो मस्त वेळ आसूंक जाता. कसं नाही हेकड तेकड जाल्यार सम कोरका, कसं नाही सम करता चेंजेस असता. एका दिवस 4-5 आउटफिट असता पुरो, 4-5 लुक असता पुरो. सो ताजे प्रकार आमी चेंजेस करची म्हण की हेअरस्टाईल्स दवरका जाता, मेकअप दवरका जाता तशी. आणि एक वर्डिकेन तुझ्या लारी इतले समयाक मुहूर्त म्हूण आसता. आतां चौल आसा पुरो, नांदी आसा पुरो, नांजाल्यार एक नेक्स्ट मुंजीचे एक मुहूर्त आसा पुरो. तेदना एक टायमाचे एक प्रामुख्यते कशी एक कळटा आणि कितले समय तुम्ही एक सिंगर सुचाक दिवका जाता. आतां एक मुहूर्ता प्रकार आमकां म्हळ्यार आमगेल हांगा जाल्यार मंगळुरा जाल्यार बट मामांनी सुरवेक सांगता ते तुमकां इतले टायम दिता गे तुमी इतले भितर कोरका म्हणून. सो आमी त्या प्रकार फस्टाकच एक 90% काम आमगेलें जावन आसता. सकाळी वचून मेकअप की साडी ड्रेपिंग करची की हेअरस्टाईल करची की त्या पुरो कंप्लीट जावन आसता. मागीर वग्गी मुहूर्त जाल्यार मस्त चेंजेस नाका म्हूण सांगून कप्पट मात्र नेसोवचें जाल्यार त्या मात्र दवरून घेता ते. तांणी आनीक 2-3 गंटे दिता ती मुहूर्तची लेट आसा म्हूण म्हणटाना सारी ಒಟ್ಟು हेअरस्टाईल चेंज करचे ऑप्शन दवरतात आमी. सो डिपेंड जाता क्राऊड केदन येता, क्राऊड येवचे वेळार अब्बर जावन दिसची म्हण की कोरका की सकाळी सिंपल जाय की एका पटी कोर न्हू म्हळ्यार त्या एव्हरीथिंग पुरो कसं म्हळ्यार त्या क्लायंटा वेळ डिपेंड. त्या क्लायंटा त्या दिवस कशे नमुना जावका की तशी नमून करचे. हांव जावन सांगता म्हूण जाल्यार हांव टायम पळयता, मुहूर्त पळयता. ना इतले मुहूर्ता भितर इतली जाय आसना आनी तांकां वग्गी उठान बशें एक 10:30 मुहूर्त म्हूण आसल्यार कितले वेळ दाखोवन एक तांणी ऍक्च्युली घरान तो एक प्रार्थना आसता बट मामा नेवचे आतां एक 8 घंटा प्रार्थना येता म्हूण म्हणटा आमी ताजे पयशे पुढे रेडी जावन रेडी करपाय. एक 7 घंटा पण 7 भितर रेडी करचे. मागीर ऑप्शन दवरचे कपड नेसोवचे मात्र चेंज करचे तितलेच नाजाल्यार हेअरस्टाईल चेंज करचे दोन्ही तशें. आता एक वर्डिके पुढे मस्त एक कार्यक्रम असता. ताजे पुरे एक आता मेहंदी आसा पुरो, एक फूल माळचे म्हूण आसा पुरो.
सो तें पुरे व्रत अशा पुरो हक्क पुरे तयारी कितले कोरका जाता आणि तांगेल एक्सपेक्टेशन कसं नसता. मगेले प्रकार हांव जल्तीतल्या विंगड विंगड दिवस वकले एक विंगड विंगड टायपाचे मेकअप ट्राय करता. एक दिवस आई मेकअप ट्रायल करतली, एक दिवस लिपस्टिक चेंज करता, एक दिवस बेज चेंज करता. बजेट डिपेंड जात पडला. एक जणांक हल्दी जाल्यार थोड्या वेळाने वचची पडला. सो तांकां थोडे बेसिक मेकअप दिता. थोडे हल्दी संगीत असं डान्स करता होम येता म्हणटा तांची की स्वेटर असिस्टंटाचे कोरी येता. चड स्वेटर अब्बोचा के जाणांक अशें आखो तशें ना. वर्डीके वक्कल म्हूण म्हणटा तीन चिके विंगड दिसुका तीन लायक दिसुका म्हूण म्हणटा त्या दिवस विंगड टायपाचे ग्लॉसी जावन तशें मेकअप दिता. सो मेगेल प्रकार तांकां विंगड विंगड लुक दिल्यार तांकां विंगड विंगड फोटोज पळयतना एक नन्यान खुश जाताले. एक पुरा एक जण कशें म्हणाले तांगेले एक अशी दिसका म्हूण आसल्यार तांगेले इश्ट प्रकार सुरवेर दुखून अशें दिसले दिसुका म्हूण तितले आज करता वता चड करना. सो हांव म्हणटा न्हू हांव मस्त फ्लेक्सिबल आसा. तांकां अशी जाय म्हणजे हांव तितल्या करचें. तांकां चड मेगेल मिती हांव खंयच्याक पडा फोर्स करूंक वचना तशी. आणि आता सॉन्ड फूल म्हणूचे आता ಸಣ್ಣ एक ಚರಡು ವಾಲೆಕ 2 ವರ್ಷ ಮಂತನ ಏಕೆ 5 ವರ್ಷ ಜಾಯ ದಿವಸ ಮಂತನ ನಾನ್ ಜಲರ್ ತಜಕ್ಕೆ ಹೊಡ್ಡಂಕೆ आता सॉन्ड फूल मल्शस सॉन्ड फूल ಅಂತೂ खंयचे पुरा विधान असतं आणि त्या मळयतना त्या चरडू अंके का हँडल करचे मुख्य जेवण असतं त्या जबाबदार कशी करूयेत. हांव मस्त साना चेडू एक वर्सा चेडू म्हणटा हांवें देची तांकां नाकाचे म्हणचे म्हळ्यार तशें न्ही बसता दिसता व्हड न्ही केलो चवला चेडू हांकां घालचे म्हणटा चल्ला चेडू आनी घालचे त्या मस्त कष्टाचें काम आमकां मस्त पेशन्स आसूं प्लस त्या चेडाला आम कोण आसा तांकां तूं मस्त ताळमे आसूं ताळमे ना म्हण जाल्यार आनी तूं कशें नाही करूं जायना. आणि सॉन्ड फुलान तूं मस्त नमन विधान आसता. आतां हांव करचें म्हण जाल्यार हांव ते ऑलरेडी रेडी करून दवरता लायन्स आनी लायन्स म्हळ्यार एक टायम आसता अट्टी अट्टी कोण रेडी करता एक एक दवरून बांदू जाता. ಕೆಲವು ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೂಲ್ ಅಟ್ಟಿ ಕಾಣೋಚಿ ಫಸ್ಟಕ್ಕ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ घालता वता ते. आणि एक आता नव्या विधान कशी म्हळ्यार सहान चेडू तांकां एक गडे आयकना ती बेसना ती म्हणजे जाल्यार टोप्पीचे घेवन हालता वयर आमी एक बॉम्बे सिरकानो आमी ते ऑलरेडी रेडी करून कान व्हरून ಮತ್ತೆ घालून दवरयता रेडीमेड करू जाता. रिसेंटली हांव केला. सो तसं आनी विधानार आमी सॉन्ड फूल मळच्या जाता. एक कसं म्हळ्यार ताळमी जेवका आणि चेडा अम्मान एक कोट्टो तुका चेडाला अम्मा कळका चेडा कशी नुत बसकार होचे म्हूण सांगून आमी आमगेल मिती कितले तितले ताळमे देवन घालता वता ते पडटा. पुन्हा प्रत्येक पोषकांक एक आश असता मिगेल चरड शारदेल वरी दीस शारदेल शूट करचे त्यामुळे मुखार एक तांक कुडगा असो वरता जाल्यार तितलेची एक जबाबदारी सिंगर तितले वय मस्त मस्त आसूं. आणि आता प्रिया बाळिगा स्टुडिओ अकाडेमी शूर केला ह्या एक शूर करचे एक आलोचन कशी आयले आणि हांगा कसं पुरा काम जाता असं. आमगेले स्टुडिओचे म्हाका तू मस्त बरो जुकून मस्त सोप्पन आशिल्ला म्हाका ते करूं का म्हळ्यार म्हगे लायफान तू केदां हांव मेकअप शिकूं स्टार्ट केला की त्या दिवस जुकून म्हाका अकॅडमी कोरका म्हाका एक क्लास कोरका म्हळ्यार घरांत करता आशिल्ला फुडें त्या घरांत एक निकट टिकट जावच्या म्हाका त्या स्टुडंट्सां दिवचे तसो जाल्यार म्हगेल कोण आसा तांकां दिवचे तितले तांकां ते एक सर्वीस दिवचे जे तर नाशिल्ला. बट म्हगेल स्टुडंट्स मस्त पुरे लायक आसा ती केदां दुखून थंय शिकील जाल्यार आतां लायक नांव करून आसा ती मस्त पुरा अचीव करता आसा ती मस्त पुरा ब्रायडलान बिझी आसता ती. सो आय एम प्राऊड ऑफ दॅट. आतां हांगा अकॅडमी येता रे मस्त जण आमगेले शिकल्यान ती. सो अकॅडमी जाय म्हणटा लॉकडाऊन पुरा जाल्ली न्हू म्हाका कसं जालें म्हळ्यार हांव मस्त जनाला वचून शिकली लॉकडाऊना टायमार ऑनलायन शिकची की वचून शिकची की. सो एक कडेन एक शिकयत आशिल्ली एक कडेन तूं एक एक्सपिरियन्स जाला. केलो जनाले टीचिंग लायक आसता आशिल्ले उलोवच समना आशिल्ले केलो जनाले नमून विंगड म्हळ्यार शिकयतना एक विंगड जन तेकर वतर विंगड जन सो हा बिहेवियर आनी पळयला आनी प्रोफेशनली एक कशी ट्रेन जावका प्रोफेशनली कशी आसूं का. सो आनी एक जणांना कशी म्हळ्यार विंगड मेंटर जाला मस्त पुरो नमुने शिकूंक मेळ्ळा. सो हांव कसं केलें म्हळ्यार पुरा कंबायन करून मागेल एक्सपिरियन्सा प्रकार म्हाका कसं शिकोवचें जाता एक मेकअप आर्टिस्ट जावन म्हणून म्हाका एक स्टुडंट कोण डिजर्विंग आसा की मस्त लायक आसा की तांकां एक शिकोवका म्हणून लायक गायडन्स दिवका म्हणून सांगून एक मस्त आशिल्लें म्हळ्यार
हांव थंय वचून हांव चुकली तें नाका कशें वचचें तशें केलो पटी फील जालो म्हाका त्या कोणाकय येवचें नज त्या मेगेल अकाडेमीन शिकिल्ले चेडवांक तशें फील जावचें नज म्हणून म्हाका तें एक ओपन कोरका म्हणून मस्त मन आशिल्लें हांगेल स्टुडंट्सांक हांव जेल तितले लायक गायडन्स दिवचें पळयता हांव तांकां बेजार जावचें पळयना तांणी कसं एक आर्टिस्ट मायंड घेवन आयल्यान की कसं इनोवेशन घेवन आयल्यान की तांकां कितलें जाता तितलो सपोर्ट करता म्हूण सांगून हांव एक मनांत एक संद एक गुरी दवरनाशिल्लें सो त्या दवरलें मी ती म्हाका अकाडेमी स्टार्ट कोरका म्हणून मान जाला आनी आमगेल अकाडेमींत आमी सारी प्री फोल्ड करता ती सारी कोणाक नेसो जाय म्हूण जाल्यार फर्स्टाक प्लीट आनी कान आयरन करून रेडी करून दिता ती मागीर मेकअप ऑफकोर्स मेकअप आसता खंयच्याय ऑकेजनाक कोणाकय जाल्यार खंयच्याय टायपा मेकअप आमी करता ती अशी ब्रायडल मेकअप आर्टिस्ट म्हणून कांय ना कोणाकय जाल्यार खंयच्याय टायमार येवन अपॉइंटमेंट घेवन मेकअप करूं येता कोणाक हेअर स्टायल कोरका हेअर स्टायल करूं येता मागीर सर्टिफिकेशन कोर्सेस जावका हेअर जावं मेकअप जावं साडी ड्रेपिंग आमी करता ती त्या दिता तरबेती दिता ती सॉन पूल शिकू आसा सॉन पुलाचे मात्र क्लास आसता ताजी प्रॅक्टिसय आसता आनी कोणाक मॉडेलांक शूट कोरका आमगेलांक शूटाचे जाग आसा सो फोटोग्राफर जाय जाल्यार अरेंज करता शूट करूचे मॉडेलांक येवं म्हूण जाल्यार येवन मॉडेल्सांना मेकअप करून घेवन शूट करून घेवं येता जागोय आसा जस्ट शूटा जागो जाय म्हूण जाल्यार आमी जागोय दिता ती एक बाडाक आनी मेनली रेंटल ज्युवेलरी आसा म्हगे लागीं इन्फिनिटी म्हूण सांगून एक पेज आसा आमगेल्या तांत आमी रेंटल ज्युवेलरी कोणाक बाड्याक अशी ऑर्नामेंट जाय एक्सेसरीज जाय म्हूण जाल्यार आमगेला पुरो मेळटा आनी आतां मेकअपाच्या प्रॉडक्टांनी केलो वचना केलो जाल्यार प्रॉडक्ट जावका त्या तांकां घेवचो आसा म्हूण जाल्यार हांव सेलय करता प्रॉडक्टाचे सो त्या सेलचे सर्विसीस आसता आमगे लागीं तशी आनी कळवी कोणाकय जावका तांगेर हालतारी अशी कलरान तूं अशी मटेरियलान तूं कळवी पुरो शिवून दितात आमी आमगेले वकलांक मात्र न्ही विंगड कोणाक वकलांक जाय म्हूण जाल्यार कळवी रेडी करून दिता घटपोट सांगल्यार जाल्यार लायक एज सून एज पॉसिबल विदीन हाफ डे आमी करून दिता ती आणि ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆ ಒಟ್ಟೆ तुम्ही मॉडेल शूट करता म्हणा मेकअप आणि शूट करताना आणि मेकअप करताना खंयची पुरे नमुन्याची मॉडेल तुम्ही केला चढते कपडाचे न्ही केला कापड भांगराचे चढ केला कापाच्या मेनली ब्रायडल टाईप असल्यार मात्र म्हाका आपयत आशिल्ले कापड म्हणटा थोडे वकले म्हणकेची रेडी जावका ना तसो जाल्यार आपयत आशिल्ले एगेन ऑर्नामेंट म्हणटा तशीची लेहेंगा घालना म्हूण जाल्यार ताजे तशीची मेकअप नो मेकअप लुक म्हणून तशें पुरा सो तितल्याचे आनी विंगड प्रोडक्टाचे आनी खंयचे जाय न्ही ह्यांची जत्तर आशिल्ल्या पुरो आउटफिट म्हळ्यार आभरणाचे आनी कपडाचे चड हांव काम केला वय मुखारे मेळ्ळ्यार लायक आणि स्वयं मत्स्यकन्ये मागीर एक वाघाची मेकअप नवरात्रीन ते केला एक थीम दवरनो शूट केले कृष्णालय केलेला कृष्णालय ह्या एक आलोचना कशी आयल्या आणि हाका जनाल एक प्रतिक्रिया कशी आसा सो म्हाका हाजी वेळार चेतना मॅमानाची आमकां फायनल आमगेले सर्टिफिकेट दिवची दिवस आमकां फायनल हें आसता कसं शूट आसता त्या शूटा वेळार तीन म्हाका एक नमूना चॅलेंज लायक ही न्यू म्हळ्यार ती गोत आशिल्लें ही कसं पूण करता म्हूण सांगा सो नॉर्मल ब्रायडल मेकअप पुरो नाका तूं फॅन्टसी मेकअप करी म्हूण म्हणाले फॅन्टसी म्हूण म्हणटा कसं जाता आमगेले मना भितर अशें कसं पुरा आलोचना आसता आमगेले क्रिएटीव मायंड आसता तांकां आमी कसं नाही करूया आमकां फ्रीडम आसा अशी करता तशी करता म्हूण आसा सो म्हाका एक फॅन्टसी कसं करचें म्हूण लागतना म्हाका एक मत्स्यकन्निके म्हळ्यार त्या ऍक्च्युअलान तो आसना पळय त्या एक मना भितर आमी क्रिएट केलेले एक लुक आसता पळय सो हांव ताजी इन्स्पिरेशन घेवन केलो बरो पिंट्रेस्ट फोटो व्हिडिओ आनी पळयला आनी ताजे प्रकार म्हगेले मॉडेलाक हांवें फर्स्ट केला त्या किरीट जावो त्या आउटफिट जावो तांगेले त्या ड्रेस त्या पुरो हांवें रेडी करून त्या दिवस रॅम्प वॉकान तो प्रेझेंट केलेले त्या दिवस मस्त लायक म्हाका रेस्पॉन्स मेळ्ळा त्या सर्टिफिकेशन जेत लॉकडाऊन जालें लॉकडाऊन जातना हय कसं जाल्यार पूण क्रिएटीव करता सो हांव त्याच मिगेल तोंडारे हांव मेकअप करून घेतला आनी त्या एक रील आनी केला आतां इंस्टाग्रामार रील आनी फेमस तेन्ना रील स्टार्ट जालें मात्र सो एक दिवस कसं क्रिएटीव करूं जाता की हांव रील पोस्ट करता आशिल्लें म्हळ्यार आतां म्हाका इंस्टाग्राम जो फेसबुक जो ना हांगेला युट्यूब GSB जो मस्त तांणी हेल्प केला म्हाका पुरो हें तूं पळय ह्या जेवताका विंगड विंगड इंटरव्यूला वचून म्हाका लायक सपोर्ट मेळ्ळा सो तांतूं मस्त लायक सपोर्ट मेळ्ळा टायगर मेकअप म्हाका ते चॅलेंजीस आशिल्ले त्या वेळार हांव
कोण हांव कोण घेतला दॅट वॉज सेकंड लॉकडाऊन तू फर्स्ट हांव केलं कृष्णाल मेकअप कृष्णाल मेकअप करतरी त्या व्हायरल जात एक ते एक कसं म्हणतात आश जल आणि कसं करूया विंगड विंगड आणि कसं करूया तशा इन्स्पायर जाऊन लुक क्रिएट केलं त्याचे आणि नवरात्रीन ते 9 दिवस एक थीम दवन केलेलंच नवा कंचे पुरे केलं त्या आमगेला युट्यूब GSB चांगला प्लॅन आशिल्ला ब्रँड कोलॅबरेशन कोरका आणि विंगड कसं क्रिएटिव्ह कोरका म्हणून सो त्यांनी जे एक एक दिवस दावाला स्तोत्र प्रकार त्या प्रेझेंट करताना एक एक आमची गल टॅलेंटेड कोण चेली असती मॉडेल्स असती तांकां पुरा तितले जन मेकअप म्हणून म्हणताना तांकां आय थिंक मिगेल अकॅडमी मिगेल हुडगा सायला कोर्चाक इथं हाव मिगेल टीम जावो मिगेल स्टाफ पुरे जन लायक असती सो आणि जागोय अस करू फेमस जन असत आमगेलांगा सो आमगेला येऊन डिस्कशन जाताना हांव एग्री केला आम्ही कोरया म्हणून आणि मला नवू चेल्यांक एक पण मेकअप जावका हेअरस्टाईल जावका शूट जावका भंगार आभरण तांणी घालता ती कापड जाग्रते नेसोवका त्या एक ट्रस्ट फॅक्टर आमगेल टीमा वयर आशिल्ली मी ती आमगेल त्या लायक सक्सेसफुल जालें शूट पुरा जनाक कळला युट्यूब GSB चॅनल मस्त लायक सपोर्ट असता तू त्यांनी पुरा अरेंज करून दिला आम्ही गेल मी ती कसं अरेंजमेंट करू शकता हांव केला सो रिसेंट त्या एक शूटान तू लायक आमकां रेस्पॉन्स मेळ्ळा तशी आणि हे एक कोर्स करता जाल्यार एक फीज कशी असता आणि एक जनांनी करूयेत नेक्स्ट तांकां एक हांतू उद्यम मेळटा म्हणजे विचार कसा सांगूच सो इंटरेस्टिंग असते क्वेश्चन आता मस्त जन कसं लागता ती आम्ही एक मेकअप आर्टिस्ट म्हणून आम्ही फुल ग्लॅम पॉश आमकां पुरा भयंकर अशी वचत हे वचत हांगा वचत बट हांव ह्या स्टार्ट करतना मिगेल एम कसं आशिल्लें म्हळ्यार आय हॅव म्हाका मस्त लायक सर्वीस दिवका जनांक तांकां मिगेल वक्कल चंद दिसुका आणि तिका शिस्तशील प्रकार तिका तयार करका मिगेल एक आशिल्लें मेन तू बट मिगेल येताला हांगेला कोण स्टुडंट जाली असता की तांकां मेन सांगता कसं म्हणा म्हाका तू दुड्डू करका त्या एक लेखून येऊ नाका ती हांगा दुड्डू करूं मेळना दुड्डू करता म्हूण तू आयल्यार तुका तू जायना दुड्डू जाय ना म्हूण म्हणा चार्ज करका वय करका पुरा दुड्डू इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट बट तुम्ही मनान तू कसं जावन येवका म्हळ्यार हांव चंद करका लायक सर्वीस दिवका मिगेल मेकअप मी ती हांकां खूश जावका त्या मनान तू तुम्ही दवर नायला तांकां खूश जाला म्हण जाल्यार ऑटोमॅटीक तुमी बिझनेस चड जाता वता तांगेल मी आनी 4 जाणां कळटा तुमगेल केल्लें काम विंगड जाणां दिसता निमगून येता ती तेन तुका ऑटोमॅटीक ऑफकोर्स दुड्डू येता सक्सेस हे मेळटा कळवा सो एवरी टायम कोणे तू मेकअप आर्टिस्टांत येता म्हूण म्हणटाना हांव कसं म्हणचे म्हळ्यार केलो वर्किंग आसा ती तांणी म्हणटा ती म्हळ्यार दोन्ही पाय दवर नाका म्हणजे हांव विकेंड्सां मात्र काम करता बाकी दिवस ऑफिसा वता तसं हांव युजली तितलें एनकरेज करना क्लास शिकूक मिगेल अकॅडमींत तो चड तांकां सपोर्ट करना म्हळ्यार तांणी हांगेत तरी हांगाची टायम दिवपा हांगा आमी म्हळ्यार तितले इंट्रस्ट इतले टायम दिवन तांकां शिकयत म्हणटा तांणी तितले दिवका पडला लास्ट तांगेलो ऑफिस कामां तांणी तांतू पडला मागीर हांतू कोण इंट्रस्ट दाखयता म्हळ्यार दिस इज व्हेरी क्रिएटीव मायंड तुम्ही मायंड मस्त ऑफिसा कामान तू ड्रेन करचे ना जे हांगा येवन ड्रेन जावचे ना जे कळ्ळें सो हांव एक्सपेक्ट करता की म्हगे स्टुडंट लायक करता आजी ती प्रॅक्टीस करता राती वचून आजी ती ह्या करता त्या करता ते तुम्ही कर न्ही म्हाका ते रिजल्ट येनी म्हणजे जाल्यार म्हाका सर्टिफिकेट दिवच्याक बेजार जातना सो एवरी टायम तुम्ही हांतू येता म्हणजे जाल्यार पुरा सोडून भयंकर पेशन्स दवर फस्टाक आयले कुर्ले सर्टिफिकेट जाल्ले कुर्ले तुका एक 25,000 ब्राईड मेळटा म्हणजे जाल्यार यू कांट तुका कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करका जाता सोशल मिडियान तू येदेची क्रिएटिव्ह जावन रील्स आनी घालका जाता आत्ता काळान तू जाला आतां तू मेटा ए विशय शिकूका जाता मस्त पुरे आसा आणि कॉन्टॅक्ट लायक दवरका जाता आणि कसं म्हणटा ती विंगड आतां बिगिनिंगान तू हांव फेसबुक तेदन फेसबुक अशी फेसबुकान तू विंगड जाणां मेसेज कोर न्हू की हांव तुमकां मेकअप करका निमगून आमगेले गुर्ताचे अंकाचे निमगून तांकां आपोवन हाडून मेकअप करून तांगेले व्हिडिओ काड फोटो काड हांव करतशी तांकां इश्ट जाता आशिल्ला मागीर म्हणटाना मॉडेल्सांक आपूण शूट करूं स्टार्ट केला विंगड ड्रेसाचे आनी तांकां पुरो मॉडेलां मेकअप करूं तेन्ना फ्री थोडे मेकअप करूं स्टार्ट केले बिगिनिंगान तू फ्री कोलॅबरेशन म्हणून सांगू न्हू फ्री करूं स्टार्ट केला त्या करता तांगेल मिती की ब्रँडांनी मितकी लायक वय कोडच्या स्टार्ट जाला जनांक हा अशी आसा आनी
ऑफकोर्स मेहंदीन तू ऑलरेडी असेल मी ती म्हाका कस्टमर असेल ना सो तुम्ही मेकअपान तू असतानाची साइड बाय साइड रिलेटेड कसं नेल्स करता की ताजे रिलेटेड मेहंदी घालता की त्या तुमका विंगड असला रे तुमका लायक ऍक्च्युली त्या प्लस म्हणजे तुमका तेका दुखून कस्टमर असता आणि तुम्ही ब्युटिशियन जेवण असता ती तुमका ऑलरेडी ब्युटी पार्लराचे सर्व्हिसेस दिवन गोत असं त्यांना तुमका आणि के प्लस जाता त्यांची कस्टमर तुमका हांग मेळटा ती सो मेकअप आर्टिस्ट मात्र म्हणणे तुम्ही कसं नाही विंगड प्लस कोण घेतला लायक आणि इंस्टाग्रामान तू जेल तिथलं पब्लिसिटी केल्यार तुमका लायक त्यांना तिला विंगड मस्त असं क्लब्सांनी आसा ती प्रॅक्टिकली सोशल जावन पडा वय भायर वचून उलोवन कोरून त्यावेळी जाल्यार तुमका लायक सो पेशन्स जाव का दुड्डूय जाव का ना म्हणा आता 1,00,000 पशी उणेन तू मस्त रेअरली आमकां मेळटा 1,00,000 पशी चड खर्च का जत्ताची प्रोडक्टाचे पुणी उण्यार मेळटा चडाचे मेळटा तुमगेल्या बजेटावेर डिपेंड की तुमका कितल्या भितर तुमका बजेट जाय तितल्याच तुमगेलो मेकअप दिसता तोंडार लायक यूज करतला लायक दिसता चिके उण्यार करता म्हणजे लायक दिसता ना म्हणा बट ताजें तितलें न्ही ना सो डिपेंड्स ऑन द स्टुडंट कोण हातूं जॉईन जावचे इंट्रस्ट आसा की लोन काढून जाल्यार तुम्ही कोर येता इजी जाता मागीर मिगेल हांगाल्यार हांवच तांकां काम करूंक दिता ऑप्शन कळ्ळें आतां पेमेंट दिता सो तशी मागीर काम करूंक मेळ्ळी म्हूण जाल्यार दुड्डू कशी येतले सो ते दुड्डू कसं येता म्हळ्यार मेन हांव सांगता मेन आतां लोन करता ते आतां बोरका आमकां भरता म्हणटा ते प्रेशर असता पळय ते प्रेशर काम करेस येता चंद कोण केल्यार लोन आमी म्हळ्यार आतां कसं नाही पुणी करूंक हांवें बोरो कशी जॉब जाल्यार तशी जाल्यार करतात त्या इंटरेस्टार करता ती एक क्रिएटिव्ह एक प्रेशरार करता ती क्रिएटिव्हिटीन करता ती तशी सो दोन्ही टायपार हांव सपोर्ट असता म्हगेल्या अकॅडमींत असल्यार आणि एक सीझन असताना ह्या एक वर्डिकेच समय म्हणताना एक तयारी तुमगेल कशी असता म्हळ्यार एक सकाळी उठाच अशा पुरो तांगेल मेकअप नेक्स्ट येवन तांची कसं पुरे काम मस्त असता वय आतां आमी न्हीद काडू एक मेळना करते केदान तुमकां मेळटा तेदान रेस्ट करा ती केदान तुमकां मेळना की म्हळ्यार मेळना म्हणणे मेळटा आमी टिमा वयर डिपेंड जावन आसता म्हळ्यार तूं एकली पुरा करता म्हण जाल्यार कश्ट तू न्हिदत आनी तुगेल बदला कोणी काम करता जावं आतां किट्ट आमी व्हेल्ले मेकअप केले हाडले तापास क्लीन करचे कांड व्हरचे एश कर तेश कर ताका एक कोणी आसूं जाता देन यू कॅन रेस्ट फस्टाक ना तूच करता म्हणजे जाल्यार ऑर्डर्स आहे तितल्या घेवका उण्याची तूच करया पुरे ना जाल्यार टीम सेट करका जाता एक असिस्टंट दवरची की टीम कोणे दवरची तशी सो न्हीद एक खोळका जाता आणि मस्त पेशन्स जावका जाता मस्त ताळमेळ जावका जाता आतां एक कस्टमर्स मस्त हे असता ते पर्टिक्युलर अशी जाय तशी जाय अशी जाय सो तांगेल सांगेल प्रकार तुम्ही करका तुमकां जायना म्हणजे जाल्यार तुमगेलो टू कन्विन्सिंग पावर आसूं का तुम्ही ते कशी चेंज करता ते कस्टमराला ओपिनियन्स तांगेल इष्ट प्रकार तशी करता सो फस्टाक कसं म्हळ्यार तयारी हेअरस्टायलाची बॅग रेडी आसका मेकअप रेडी जावं का मेकअप पुरा सॅनिटायज जावन आसूं का ब्रशेस रेडी आसूं का किट समेत मागीर आमी अशी एडिशनल भांगार आनी समकोरच्या त्या रिपेरी करचे त्या पुरा आयटम भरता स्वेट पॅड जावो कसं सण आसच्या पुरो मिगेल प्रकार लाईट व्हरचे कॅमेरा घेवची की मोबाईल घेवची की कॅमेरा घेवची की त्या पुरो तुमगेल डिपेंड त्या कशी सेटिंग करच्या तू त्याचे प्रकार तुम्ही कशी व्हिडिओ करता ती त्या पुरा आम्ही रेडी करता जाता इवन तुम्ही ड्रायव्हिंग शिकल्यार आनी केला ऐका तुमगेल तिथे ड्राईव्ह करून तुम्ही वची येता कळवा हांव म्हणजे बरे मेकअप शिकचे म्हूण न्ही तुम्ही एक पण मेकअप आर्टिस्ट जाल तरी सारी घालू शिकू का थोडे जणांक हेअरस्टाईल करूक याना म्हणजे हेअरस्टाईल जे शिकू का जाता एक दिवस हात दिता ती नाजाल्यार हुशार आसना केलो जण उपचार जायना तेन्ना तुमकां हेअरस्टाईलय करू का त्यान तिला खंयचे बांगडे ओटू खंयचे सारी ओटू खंयचे बांगार घालचे ते स्टायलिंग म्हणून एक पार्ट आसा एक फिगर आका तुम्ही कशी नेसोवचे आनी तांकां खंयचे कलर घालचे तांकां खंयचे डिझायनाचे ड्रेस चंद दिसता त्यावेळी तुम्ही शिकूक जाता सो हांव स्टायलिंगय शिकल्या आनी त्या हाका खंयच्या रिलेटेड नातील कसं शिकू का म्हणून म्हणटाना व्हिडिओ एडिटिंग त्यावेळी बेसिक व्हिडिओ एडिटिंग शिकूक जाता फोटो एडिटिंग शिकूक जाता थोडे पुरा एक थोडे पुणे आमी कॅमेरा जोर येवन थोडे शार्ट करचाक
काय ना जाल्यार एटलिस्ट फेस करू का इफ यू वॉन्ट टू कम पळा तुमका सक्सेस जाय म्हणजे जाल्यार तुम्ही कोण मुजे नागोत ना जाल्यार तुम्ही येदे दूर येवका जाता सो त्या एक पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटान जाता तुम्ही तुमगेल पर्सनॅलिटी कशी दवरून घेतला आणि आणि मेन या कसं म्हणता ती मेकअप रिलेटेड नातील शिकची म्हळ्यार एक ड्रायव्हिंग टू व्हीलर शिकची की त्या एक मेन शिकूका जाता त्या मस्त हेल्प जाता तांकां आणि कसं तशी मेकअप आर्टिस्ट मात नाही या पोरं शिकून असल्या तुमका मस्त लायक म्हणून आता इथलं पुरा ऐकतं ना कुटुंब आणि एक ह्या एक उद्यम अशा पुरं कशी मॅनेज करते ते निर्वहन करचे कितले कष्ट जाता. कुटुंब कुटुंब मॅनेज ಅಂತೂ ಅವತ್ತು मस्त म्हळ्यार केदन म्हाका सीझन आसा ना की तेदन हांव चेडू आलोट वचता तांकां शिकोवची तांगेले टायम थंय व्हरची की बुंडाची की तशें पुरा ना म्हणजे जाल्यार हांव फुल फोकस म्हगेल्या कामान तो मेन म्हळ्यार तुमी ह्या फिल्डां येता म्हणजे जाल्यार घरांत मस्त सपोर्ट असू का तुमगेल फ्यामिली सपोर्ट चेडूआल सपोर्ट की तांणी अर्थ कोण घेवका पळा बामणाल सपोर्ट की माय मावा सपोर्ट की त्या पुरा मस्त इम्पॉर्टंट त्या एक ना जाल्यार अंतू या फिल्डांतू येदे कष्ट जाताले येवच्याक म्हळ्यार ऑड टायमिंग्स ना आमगेला अशा स्कुला वच्चे टायम पुरा आमी वकलेल मेकअप करता आसत तेन्ना चेडूआल जबाबदारी करताल कोणी आसू का तशी पुरा कोणी जबाबदारी घेताल आस म्हणजे जाल्यार कोरी येता आनीक आरामेर कोरी येता तशी आणि ह्या एक कार्यक्रमांतू कोणाक एक धन्यवाद सांगका म्हणजे जाल्यार कोणा एक धन्यवाद सांगू इच्छ पावतात वीक्षक असतात ती पुरा जने मस्त सपोर्ट करतात ती मेन म्हळ्यार म्हगेल्या बामणू अन्नी आशिल मी त्या तावांग आसा म्हूण येता मागीर इनिशियल स्टेजार म्हाका म्हगेल्या आनम्माने मस्त सपोर्ट केला आर्टिस्ट जावन मुखार वचाक मागीर एक पंत अकॅडमी ओपन करच्या टायमार ह्या फिल्डान तूं वस करी कांय भिवू नाका चेडो जगार हांव घेता म्हूण सांगून म्हगेल्या माय मावांनी मस्त सपोर्ट केला म्हगेल्या आम्मान जाल्यार त्या टायमार मस्त सपोर्ट केला सो म्हगेल फॅमिली ना जाल्यार आतां आसनाशिल्ली ताजे नंतर येवची म्हगेल पार्टनर जो हर्षिता ती केन्ना म्हगेल ओटू आसता ती मागीर आतां पुरा म्हगेल टीम म्हगेल स्टुडंट कोण पुरे आसा ती तांणी पुरा मस्त सपोर्ट केला मस्त तांणी पुरा ना म्हूण जाल्यार हांव बदत प्रिया बाळिगा नाही आशिल्ली तांणी पुरा सपोर्ट केली मी ती आय एम जस्ट वन पर्सन बट पुरा म्हगेल तर खूप मस्त जण आसा ती त्या सपोर्ट करका म्हणून म्हगेले सुतमुतू अशें एवरी टायम सो म्हगेल स्टाफ जावो म्हगेल स्टुडंट्स जावो तांकां पुरा मस्त मस्त थँक्स म्हणटा तशीच एक बिझी शेड्यूल असल्यार आमगेल हे एक स्वाभिमानी पावला हे संदर्शन कार्यक्रमाक येवन मस्त एक माहिती आमगेल एक वीक्षक वर्गाक दिल्लेला आसा म्हळ्यार मेकअप आमी लेखील तितले सुलभ ना तितलेची आमी कोरी येता म्हणजे एक इच्छा आसली कशी कोरी येता म्हणून एक माहिती दिलेली आसा तशी विश्व कोंकणी तर्फेन आणि पुरे वीक्षकालया तर्फेन तुमकां धन्यवाद सांगता धन्यवाद थँक्यू येदोळवरेन तुम्ही स्वाभिमानी पावला ह्या संदर्शन कार्यक्रमांतू प्रिया बाळिगा हंगेल संगात एक मेकअप कलाविद जावन तंगेल एक जीवन अशें पुरो आणि कशी आमी एक मेकअप कोरी येत आतां एक आसक्ती आशिल्ली ह्या क्षेत्रांत कशी येवेत कसं पुरो आमकां अवकाश आस ह्या पुरे एक माहिती ह्या एक संदर्शन कार्यक्रमांत तुमकां मेळ्ळा म्हूण हांव लेखता ह्या कार्यक्रम तुमकां इश्ट जावन आसल्यार लायक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा धन्यवाद